फशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली भेटो सावल्या संतोष उल्हासा गीता गायन तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली भेटो सावल्या सोम्या पराता ठाकुर चे प्राता अर्गा पटेता आदाला लेता शांती तुझे मागता शांती तुझे मागता संतोष उल्हासा गीता गायन तुझे सशी पावल्या अर्गा पाट खायल्या बली भेटो सावल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजूच्या कृपा देवाचे मोग आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणात तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. Dear brothers and sisters, welcome to this holy mass. मोगाळ भाव बहिणीनो या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या. Today the church celebrates the feast of the most holy Trinity. आयज इगर्ज माता पवित्र तीनरादीचे फेस्त समारंभ करता. Dear brothers and sisters, the feast of the most holy Trinity is one of the important expression of our Christian faith. हे पवित्र तीनरादीचे फेस्त जावन आसा आमच्या भावार्थाचे आमी उसारणी करची. Holy Trinity is not only the mystery, it is our day-to-day experience. हे पवित्र तीनरादी खाली एक मिस्तर न्ही आमच्या हर एक दिसाचो अनुभव जावन आसा. It is our experience. God our Father is a loving Father. Jesus is our Savior. And the Holy Spirit always keeps on protecting us, guiding us. तो अनुभव जावन आसा देव बाप आमचो मोगाचो बाप जेजू ख्रिस्त आमचो सडवंदार आनी पवित्रत्म आमकां हर एक दिसान आमकां सांगात दिवचो जावन आसा. 3 divine persons but one God. This is our Christian faith. 3 पवित्र व्यक्ती आमचो देव ते जावन आसा आमचे पातयणी. Dear brothers and sisters, on this the feast, let us pray. The more we meditate on God's love, and especially on the Savior Jesus, and also on the Holy Spirit, we understand the mystery of God, the Trinity of God. आणि मोगाळ भाव बहिणीनो आज आमी चड आनी चड देवा बाप ध्यान करता देवा बापाच्या मोगा विशीं जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्या सडवण्या विशीं आनी पवित्रत्म्यान आमकां चलून व्हरचे विशीं. We know from the Bible, Jesus saying, it is to those who are like children, God will reveal His mysteries, and especially the mysteries of the heaven. आनी आमी पळयता पवित्र बायबलांत देव ताकाच भुरग्यांक तशेली मत आसल्ल्यांक तो ताकाच दाखोवन दिता. Let us pray during this Mass. May the love of the Father, especially the sanctification of Jesus and the renewing of the Holy Spirit be experienced in every day of our life. आनी आयच्या मिसाच्या बलिदानार आमी मागया देवाचो मोग अनुभव करूंक जेजू क्रिस्तान दिल्ली सडवण आमकां ताणें नितळ करचें अनुभव करूंक आनी पवित्रत्म्यान दिसान दीस आमकां पवित्र करचें तें अनुभव करूंक मागया. For the times we have failed to show our faith in this divine mystery, let us ask God forgiveness and strength. आनी ह्या मिस्तेर पवित्र मिस्तेरा विशांत पातयणी बावार्थ उणें दवरल्या पासून देवा लागीं बक्षणे मागतास पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भागी जावया. माझ्या भावा बहिणो, हे पवित्र रितींत पावते परिवाटो घेवचे खातीर आमच्या पातका ओळसून घेवया.
हांव पातकी सर पदद्वार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जाय तितली पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बेगेवन सुदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची कातकूत करून आनी आमच्या पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळकर सुमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सुमिया काकुळकर सुमिया काकुळकर. महिमा बापाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सरपदरा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणता. सुम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या आकडींत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करण्यार आत्माक संवसारांत धाडून तुजे पवित्र गूट मन्याक उद्गासूं केलें. खरो भावार्थ तुवें आमकां उच्चारून दिलाय देखून सासणीक त्रित्वचे प्रताप आमी गायता आनी त्याचे सक्त्यांचे परगळीत कन्यांनी तिणें एकवट वळखून तुमकां घेताय जाणांक त्रिएक देवाक चालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमी महिमा वाकळता आनी हे आमची भजन तुमकां मानो म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो करो देव तेजेचे पवित्र आत्माच्यो एकपणांत जियेता आनी राजवेर चलयतात सासणाच्या सासणाक. मुनियो पुस्तकांत पयलें वाचप. अवस्वर 8 वळयो 22-31. आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली. ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांवूच पयली. पुर्विल्ल्या काळांत आरंभात पृथ्वेची उत्पत्ती जावच्या आदीं ताणें म्हाका थीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो. पर्वतांक तांच्या स्थानार थीर करचे आदीं दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्मलीं. तांणी आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली. जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतणी वर्तूळ घालें जेन्ना ताणें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागोराच्यो झरी पुटयश्यो केल्यो. जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो आनी उदक
मेरा भायर वचनाचे आजना दिली. जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुनियाद घाली तेन्ना हांव एक निपूण शिल्प्या बरी ताचे सवे आसली. दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करताली. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटाली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. 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 पासो सरो मेळटा थंय सुमी म्हाका विशेष दिता. प्रशांत नितळ उदकां थंय सुमी म्हाका भोवन व्हरता. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोली केल्यान देखून आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. तर आमी आतां अणभवता ती देवाची दयालाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यान आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवांसो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, आनीकूय आमकां अणभव मेळ्ळा. दुमाल्या मदें आमी मुरगोडटा कित्याक दुमाल्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानोंक पावता आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटूच आमच्या काळजांनी बोरवांसो उपजता. हो बोरवांसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग घातला. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सौम्या तुस सर्गी बापासो आयलोय दाखो तू मोक्तासो. सौम्या तुस जिवितीमसो सर्वांग स्पिरितान बोरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जिवा प्रमाणे शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. आनी की जायतो सांगते हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां तो वाणवूंक थांगना.
सातोच्यो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वर्ण पायतलो. तो आपलेंक कांयच उलोवच्यो आपले आयकले तो उलयतलो. हाय शिवाय फुंडे गोडलो आसात तो सगळी तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो. तो सांगती तो म्हजे धांवन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाची ते सगळे म्हजेंचे. देखून हांवें म्हणलें तुमकां कळयतलो तो सांगती तो म्हजे धांवन घेतलो. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, on this day, on this important feast of the Holy Trinity, it is so important we reflect on this mystery. मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या पवित्र तिंदरचे फेस्त आमी समारंभताना त्या मिस्तेरा विशयान थोडो नियाळ करचो मस्त गरजेचो. One day one son was asking his father, "Father, show me the wind. Where is the wind?" एका दिसा एकलो पूत बापाय लागीं विचारूंक लागलो, बापाय म्हाका दाखय खंय आसा वारें. Father, show me the wind. Where is the wind? I want to see the wind. म्हाका वारें दाखय, म्हाका पळोवंक जाय वारें खंय आसा म्हणून विचारूंक लागलो. And the father explained him, आनी बापायन ताच्या कडेन सांगलें. My father explained him, "My son, I can feel it on my cheeks. I can feel it when the doors are being shut or windows are shaking. We can feel it. We can see the wind." आनी बापायन सांगलें, म्हज्या मोगाच्या पुता, हे म्हाका अनुभव करता म्हज्या तोंडाक वारें येतना आनी बागेल दंपुल्ल्या वेळार आनी भायल्यान येताना वारें येताना म्हाका तें अनुभव जाता म्हणूंक लागलो. The father told him, "Those you cannot see, but you can feel it, and His presence is in you." आनी त्या देखून बापायन सांगलें तरी आमकां तें पळोवंक जायना, तरी तें आमकां बघता आनी ताचो अनुभव ताचें आजारपण आमकां कळीत जाता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, Father, Son, and the Holy Spirit, they are three divine persons. मोगाळ भाव भयणीनो, बाप पूत आनी पवित्रोत्म ती तेग दैवीक व्यक्ती. Though we may not see all of them, but each one of us, we experience this mystery, this blessing. तरी आमकां तांकां सगळ्यांक पळोवंक जायना, तरी जण एकल्याक तो मिस्तर आमच्या भितर आमी अनुभव करता. Today we celebrate because it is our everyday experience and everyday blessing. आज ते आमी समारंभता कित्याक म्हळ्यार हें हर एक दिसाचो अनुभव आनी हर एक दिसा आमी अनुभव करचे ते बेसांव जावन आसा. The Father who created us is always with us. The Jesus who saved us is always with us, and the Spirit who guides us is always with us. बापू आमकां रचणार सदांच आमचे सांगत आसा. जेजू क्रिस्त आमचो सडवंदार सदांच आमचे सांगत आसा. पवित्रत्म आमकां सांबाळणार आमकां सदांच आमचे सांगत आसा. Every day we begin any prayer, the sacraments, we begin with the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. आनी हर एका दिसा खंयचे मागणे खंयचे सॅक्रामेंट आमी करतानाच आमी प्रारंभ करता बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे म्हणून. Every day we begin the day with the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. आनी हर एक दीस आमी प्रारंभ करचो आनी अंत करचो बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे म्हणल्या पुरा. Dear brothers and sisters, if you see so many things are happening in today's world. आनी आज आमच्या संवसारांत साबार संगती जावचे आमी पळयता. On Thursday there was an air crash. Nearly more than 200 people died within 5 minutes. आनी आमी पळयता ब्रेस्तारा एरोप्लेन पडले क्रॅश जावन 60 जण 200 की 60 जण मरण पावले.
We also know some 2-3 months back in Pakistan, some went for tour. They went as a tour, but there were the 20 people were shot by the terrorists. आणि आमी पळयता पाकिस्तानांत थोडे टुराक म्हणून वचून 20 जाणांक शॉट करून जीवशी मारले. The innocent were shot dead by the terrorist. आणि मुक्त मनीस त्या टेररिस्टा तावन तांणी शॉट करून तांकां जीव काडलो. Last week there was a train accident, and though bogies derailed, but it was told nothing happened to anyone. आणि लास्ट विकांत आमी पळयता ट्रेन एक्सिडेंट जालें, तूं बोगीसी पाड जालें तरी कोणा की कितेंच जावंक ना. Dear brothers and sisters, when these things were happening, so many were telling it is so important that when we start our journey, we should pray and start praying in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. आणि मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी सांगता आतां मागणे आमी खंय पयनाकेच्या पयलें कितेंच करच्या पयलें आमी प्रारंभ करचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हण कुर्सस गुर्त काडल्या प्रमाणे. They were saying, did they pray, or so important that when we start our journey today, we need to pray, we should ask God's blessings. आणि ते सांगतात आमी कितेंच करतना प्रत्येक जाण प्रयाण करतना आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हळ्यार कुर्सस गुर्त आम देवाचे बेसांव जोडून प्रयाण करचें मस्त गरजेचें जावन आसा. The mystery, the Trinity is our everyday experience that we are celebrating today. तो मिस्तेर पवित्र त्रिंददीचो मिस्तेर जावन आसा. हर एक दीस आमी अनुभव करचो, आज आमी तो समारंभता. Though so many things are happening with good and bad, but the mystery is there. God who created you, and Jesus who saved you, and the Holy Spirit keeps on guiding you, is always with us. आणि अशें आमी आज पेस्त समारंभान आमकां कळटा, देव आमकां रचलो देव, जेजू क्रिस्त आमचो सडवंदार आनी पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिवचो हर एक दीस आमच्या सांगाता असतात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, all the readings today remind us how this Trinity is there, how the wisdom of God is there right from the beginning. आणि मोगाळ भाव भयणीनो, आयची सर वाचपां आमकां समजयतात कशें देव, तशेंच देवाची जणवाई आनी त्रयेक देव प्रारंभ बतावन आमच्या सांगाता आसले म्हणून. Today the readings remind us to reflect how God has been there, the Father, Son has been there right from the beginning of the creation. आणि आयची वाचपां आमकां ध्यान करूंक आपयतात कशें बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो प्रारंभ बतावन आमच्या सांगाता ती काम करन आसात म्हणून. The first reading tells from the book of Proverbs that wisdom was there right from the early age when the creation has started. आणि आमी पळयता पयल्या वाचपांत मुन्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी पळयता जणवाई आसली देवा सांगता देव सगळे सृष्टी रचतानाच. The wisdom of God was there when God created the earth, especially this living being that we are here. आणि ती जणवाई देवा सांगत आसली देवान सृष्टी रचताना प्रत्येक जावन आनी हर एक जिवीक सृष्टी करताना. The first reading reminds us creation has the wisdom of God. It has not simply come into existence. आणि ते पयलें वाचप आमकां सांगता सगळे रचना देवाच्या जणवायेंत बरली, ती ताच्या हस्तकी जाल्ली न्ही, देवाच्या जणवायेंत बर नासली, त्या आरंभातावनच. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, the Bible reminds us, gives us the history, how the wisdom of God was there always from the beginning, especially was the same yesterday and today. आणि तेच आमी आयच्या वांजेलान पळयता शुभ वर्तमानांत कशें देव पयलें सरास हर एका वेळार आसलो, तो काल आसो, आज आसलो आनी फाल्यां आसो जावन आसा. In the Old Testament we know to Moses God appeared in the form of cloud. He appeared giving his name, and he came and stood and spoke to him. आणि परन्या सल्ल्यांत आमी पळयता जे देवान आमकां ताचे दिश्टीक दर्शन दिल्लें, दिश्टीक पडलो ते एक मोडाच्या रुपार आनी तो सदांच लोकां सांगता आसलो. God came in the cloud and he spoke and he said, I am the God who is full of compassion and love. I keep on loving my people. आणि देवान त्या मोडा मुखांतर येवन सांगलें, हांव जावन आसा देव, तो तुमच्या सांगता सदांच आसो, हांव
मोगाळ दयाळ काकुळदार सदांच लोकां सांगता आसो देव. Dear brothers and sisters, God did not show He is the beginning, He is the wisdom. God so loved the world when the time came, He sent His only Son so that we can see the glory of God, the love of God, the power of God. आणि तेच मगाळ भाव बेनीन आमी पळयता प्रारंभातावन देवान ताचे जणवयंत सकडी सृश्टी केल्लें आनी तो देव प्रारंभातावन सकडी सृश्टी केल्लो देव आमच्या सांगता सदांच आसा. In John chapter 1 verses 2 we are told, in the beginning was the Word, in beginning was the God, but God did not remain there. The Word became flesh and dwelt among us and built a tent among us. आणि तेच आमी पळयता जोचे शुभ वर्तमान एक पयलो अवस्वर पयल्या वळीतावन शब्द देव शब्द जावन आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी ती जणवाय देवाचे शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं येवन जियेलो. God was not only in the creation, but when the time came, He came down and He lived among us, showing His glory and His power. आणि देव खाली एक सृष्टीच्या वेळार मंत्र आसलो न्ही, ताच्या नंतर देव सदांच आमच्या सांगता आसलो. ताची महिमा आमकां दाखोवन दिली आनी त्या महिमे वरवीं आमी संतोश भोगल्या आनी आमच्या सांगता तो जियेलो. Dear brothers and sisters, St. Paul in his letters to the Ephesians chapter 3 verses 8-9 he keeps on telling, God has chosen me to reveal to you the mystery that was hidden all these years. आणि एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, देव सृश्टीतावन रचलो तो देव ताचे मिस्तेर ताणें म्हाका समजयलें आनी तो हर एका दिसांनी हर एका वर्सांनी म्हज्या सांगत आसा. All these ages the mystery that was hidden God has shown me in Jesus Christ. इतल्या वर्सांनी तो मिस्तेर तो दंपून दवरलो, लिपोवन दवरलो. जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें तें सगळें उगडापे केलां. He is the visible of the invisible God. तो दिसनातल्या देवाचो दिसचो रूप जावन आसा. He is the first of all creation. तो सगळ्याच्या की पयलेंचो जावन And in आसा. Him all things are held together. आनी ताचे सांगता सकडी एकवटलां. Dear brothers and sisters, we see how the God keeps on revealing the mystery of His love. आनी तें आमी मोगाळ भाव भयणीनो देव सांगता कशें देव आपणाक उगडापे करता. प्रत्येक जावन ताचो मोग आसो आमकां मिस्तेर उगडापे करता. Last week celebrated the feast of the Pentecost, and Pentecost reminds us how God, especially the Holy Spirit, through the outpouring of the Holy Spirit, we received that same presence. आणि आमी लास्ट विकांत आयतार आमी पेंतेकोस्ताची परब समारंभ केली आनी थंय आमी पळयता कशें देव पवित्रात्म्याच्या रुपार आमच्या सांगता आयलो, मनशांक सांगता येवन ताचे सकत ताचे प्रभाव आमकां दाखयलो. Jesus telling very, very clearly, I shall not leave you orphans, my paraclete will be with you till the end of the world. आनी जेजूक खरेंच जावन सांगता हांव तुमकां एकसुरे सोडून वचना. म्हजो पराक्लेत सदांच सगळ्या संवसाराच्या आखरे पर्यंत तुमच्या सांगताच आसतलो म्हण. In the gospel we are told, Jesus telling the disciples, I have many things to tell you, but now you will not understand them. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता हांवें साबार सांगती तुमकां सांगूंक आसात, तरी आतां तुमकां ती समजच नात. But when that Holy Spirit comes, He will reveal to you, He will show you the all truth, He will lead you to the complete truth. आनी केन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तो सगळी तुमकां शिकयतलो, समजयतलो आनी तो तुमकां संपूर्ण स्वता कडेन व्हरून पावयतलो. And He will speak to you whatever you heard from me and heard from the Father. आनी तो तुमच्या लागीं उलयतलो जें कितें तुमी म्हजें सांगता आयकल्लें, म्हज्या कडेन आयकल्लें तशें बापा कडेन आयकल्लें सकडी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, Father, Son and the Holy Spirit are three persons, divine persons, but one God, have got their own function, their own uniqueness. मगाळ भाव भयणीनो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तेग मनीस तरी तेग व्यक्ती तरी तेगी एकच देव आनी तेच एका युनिकनेसा वरवीं. The function of the Father is keep on loving His children, showing mercy and compassion. आनी बापाचें काम जावन आसा ताच्या भुरग्यांक मोग करीत रावचें आनी ताचें बरेंपण आमकां दाखोवचें. And the function of the Son is to sanctifying His children and take them back to the Father. आनी
पुताचें काम जावन आसा ताच्या भुरग्यांक नितळ करचें निर्मळ करचें आनी बापा लागीं फाटीं व्हरचें. And the gift of the Holy Spirit is that as long as we are here, that we are purified, we are renewed, so that we can go back to the Father. आनी पवित्र आत्म्याची ती देणी जावन आसात. जर पर्यंत आमी हांगा आसता ते पर्यंत आमकां पवित्रपणान वाडोवचें आनी बापा लागीं फाटीं आपण व्हरचें. Dear brothers and sisters, Holy Trinity, though 3 persons, different functions, but they make one community. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, तरी ही तीन व्यक्ती जावन आसत, तांचे कामां दुसऱ्यांचें जावन आसत, तरी ती एकवट जावन आसत, एक कुटुंब जावन आसत. Though they are different function and no gradation, but they are all united, one spirit in one family. जरी तांकां दुसऱ्यांचें काम ती करतात आनी दुसऱ्या त्या सितेर तरी ती सगळी एकच आमकां एकडत वळण पायतात. And that's why we say church represents the model, the motto of the Holy Spirit, the Holy Trinity. आनी तेच सांगतात पवित्र आमची पवित्र इगर्ज माता हे पवित्र त्रिंदादेक दाखयता. Dear brothers and sisters, if you have looked at the world today, many do not want to be in the community, many want to be individuals. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, आतांच्या संवसार आमी पळयल्यार सगळ्यांकी सांगता कुटुंबांत एकवटून रावूंक नाका, एकल्याच जावन रावूंक जाय. The Holy Spirit invites us to treat everybody as a persons and live as a community. आनी पवित्र आत्मा आमकां आपयता हर एकल्यांक एका व्यक्ती जावन एका कुटुंबांत सांगता एकवटून जियोंक. But today if you look at the world, many wants to be alone, many wants to be different, many wants to be individuals. They don't want to be the part of the community. आनी आतां आमी संवसारान पळयल्यार साबार जाणांक तांकां एकसुरे रावंक जाय, तांकां तांचे इतल्याक रावंक जाय आनी तांचेच रितीन रावंक जाय, तरी तांकां एका कम्युनिटींत एका कुटुंबा भाशेन रावंक नाका. The Trinity reminds us we are all part of the Holy Trinity and we are supposed to be persons sharing God's love. आनी आयचे पेस्त आमकां शिकयता आमी सगळीं त्या पवित्र त्रिंदादेचे भाग जावन आसा. आमी एकामेका एकवट मोगान जियोंक आमकां आपयता. Dear brothers and sisters, and Paul so beautifully reminds us we are justified by the blood of Jesus and the Spirit of God is given to our hearts. आनी मोगाळ भाव भयणी, आतांच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल सांगता जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां संरक्षण मेळ्ळां आनी ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा. We cry, Abba, Father, because it is not we, but it is the Spirit of God that is dwelling in us, that cries within us. आनी आमी आमच्या बापा म्हणून सांगतना आमी सांगना आमच्या भितर आसलो तो पवित्र आत्मो आमकां बापा म्हणून उसारूंक. And that's why Jesus said, the Holy Spirit will guide you to all truth and you shall be my witnesses living as a community. त्या देखून जेजू क्रिस्तान सांगलें, पवित्र आत्मो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरतलो आनी तुमी म्हाका साक्ष जावन आसात एका कुटुंबा भाशेंत सांगता कम्युनिटींत जियेल्ल्या वरवीं. Dear brothers and sisters, mystery is not to be understood completely. We may not understand, but mystery is to be lived every day. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, तो मिस्तेर गोट संपूर्ण तरान आमकां अर्थ करून घेवंक जायना, तरी आमच्या जिणेंत हर एक दिसा हे आमी जियोंक जाय. We can solve the problem, but mystery has to be lived every day like a children. आमकां आमचे प्रॉब्लेम समस्या परिहार करीत, तरी हे एक मिस्तेर गोट आमी हर एक दिसा आमच्या जिणेंत जियोंक जाय आसलें. And that's why Jesus prayed, I thank you, Lord of heaven and earth, for hiding these mysteries from the wise and the stubborn, but revealing this to the mere children. आनी त्या देखून सोमे जेजू क्रिस्तान सांगलें, बापा हांव तुका अर्घ आनी स्तुती दितां, कित्याक म्हळ्यार हो मिस्तेर तुवें ग्रेस्तांत आवन आनी हट्ट्यांत आवन तुवें जणवयेंत आवन लिपोवन दवरून भुरग्यांत आसल्या ल्हान भुरग्यांत आसल्या मनशांक तुवें कळीत केलां. त्या देखून The more you humble ourselves, the Trinity is especially shows his greatest gift of community. आमी कितलें आमकां सखालती करता तितल्या मापान पवित्र आत्मो आमकां दाखयता ताकाच. As we offer this bread and wine, dear brothers and sisters, let us pray that we may, as long as we live in this world, we meditate day and night this mystery of God, this Trinity. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी मागया आमी ह्या संवसारांत कितल्या दीस पर्यंत कितल्या वेळ पर्यंत वर्सां पर्यंत आमी जियेता, तेन्ना पर्यंत ह्या पवित्र त्रिंदादेचे मिस्तेर आमी नियाळ करून ताचे बरे जियोंक करपा मागया. During his last days, Jesus said, I want this kind of worshippers
who can keep on worshipping God in spirit and in truth. Is there is always, I want this kind of worship knowing that He is always there in spirit and in truth. आणि ताच्या अकरेच्या दिसांनी समय जेजू क्रिस्तान सांगलें म्हाका जाय आराधन करचे व्यक्ती सतान आनी आत्म्यान कोण आराधन करता तसली कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयच सतान आनी आत्म्यान जियेल्लो आनी आमी देव सत आनी आत्मो जावन आसा आमी तशेंच जियोंक आपयता. Let us thank for this great Trinity, Father, Son and the Holy Spirit, Father who loves, Father who forgives through His Son, and the Father who keeps on guiding us through His Holy Spirit. आणि हे पवित्र त्रिंददे आमी नियाळ करतना आमी मागया बापू तो आमकां सगळ्यांकी हर एका वेळार आमकां मोग करचो आमकां दयेळें कळवळें दाखोवचो तो बापू. May this Holy Trinity guide each one of us, especially the church, to live in unity and in harmony. आणि हे पवित्र त्रिंददेचे फेस्त आमकां समेस्तांक चलोवन दी एकामेका एकवटान शांती समाधानान बऱ्यापणान जियोंक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 माझ्या बाबा बहिणो, आम्ही सगळे हे भावार्थाचे उच्चारणे म्हणूया. एकाच देवाक सत्मानतां. सर पदवेदार बाप तो सर्ग आणि प्रितमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड कर्या देवा तावन उजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पतोच आनी आमचे सोडवणे पसोच सरकारतान देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंस पिलातिकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसल्या जिव्याचे आनी मेल्यांची मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रजवट शेवट आसना आनी पवित्रत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताम निप जाला बापा आनी पुता भर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो परवदे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सत्मंता पथकांच्या वखसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सुस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. जीवन मुझे सुमिया होती दिनी मका संसारिया पोयना जाहे करे बलिदान जीवन मुझे सुमिया होती दिनी मका संसारिया पोयना दया सरगे उदार काळीस बापा तुझे दया सरगे जीवन मुझे सुमिया होती दिनी मका
बलिदान. माझ्या भावा बहिणो, माझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मैमेक आमच्या आणि आख्खे सभेच्या दवाक सरस्पोर मानून घेव. प्रार्थूया. सर्वस्वेर आमच्या देवा, भावार्थान आणि मोगान पवित्र त्रितेचे नाव उच्चारून तुका बेडता होती आमचे ये सेवेंचे देणे पवित्र कर आणि त्याचे वरवी आम्ही तुका सदा ओपवले बलिदान जावंच नवीन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. आमचे काळच्या उभारूया. आम्ही ती देवते उभारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयश आम्ही करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळीम आणि सर्व थाय जेजू ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पोतावरवी आम्ही तुका दिनवासों फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायदाचो. त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवी तुम्ही सगळे रचयल्याय. पातकांतली आमकां सोडनाच्याक आमच्यो तारक करून तुम्ही ताका पाठवले. पवित्र आत्मा वरवी आकवार मरयेची उदरीम ताणें कूड घेतली आणि तो मनस जालो. आमचे खातीर खुर्साक आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आणि मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंत उदासवी केले. अशी ताणें तुझे खुशी पाळली आणि एक पवित्र प्रजा तुका झेडून घेतली. देखून देवदूता आणि समस्त भक्ता संगाती तुझे महिमेंच कीर्तन एकाच ताळ्यान आम्ही गायतां. पवी पवी ओवी दरबाळस सर्वेस्व तू स्वर्गानी सर्गान पहिला तुझ्या वैभवा. ओम स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावे एका ताका जय. ओम स्वर्गी तुका जय जय. ओम स्वर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची झेर. तुझ्या पवित्र आत्मा धाडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाव ती आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कूड आणि रगत आपलेंच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासन तो ओडलो. तो आपले शिष्यांक दिलो आणि म्हणले, हे तुम्ही समस्त घेयात आणि खायात. हे म्हजे कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेंच बरी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपली शिष्याक दिली आणि म्हणले, तुम्ही समस्त घेयात आणि हातले पियेयात. हे म्हजे रक्ताचे खालस, नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मिळच्याक तुमचे पासत आणि समस्त मन्या पासत ते वारोरतले. हे म्हज्या उदगासाक तुम्ही करात. बाबार्ताचो पुडगड पारगोटोया. तुझ्या कुसानी मना जीवन पणाववी. तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर.
बाबा जेजूच्या मरणाच्यो आनी पुनर्जिवंतपणाच्यो आमी भक्तीपणे उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडण्याचे खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आमकां फावो केलें देखून तुका दिनवासता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवसल्या आम समस्ताक पवित्र आत्मा वरवीं एकवटायकार म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आयकवी पृथ्वीच्या विस्तारले तुजे पवित्र बेचो उद्गास कर. लियो आमचे भागवंत गवळी बाबा आनी सगळी याजकी वर्गी बराबर तेके प्रित्य मोगात वाडय. पुनर्जिवंतपणात भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भगिनीची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीक मेल्या समेस्ताक तुजे परगळीक मुखामोळ पळवेंक पाव कर. आमा समस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माय संगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळीम तुका मानव वेळांत त्या सगळ्या भक्ता बरे बराबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्या संगात तुज्या महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्माच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. माझ्या बाया भयणो आमचे सोडनाचर आज्ञा मनान धरून ताणेंचे शिकयले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवन तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्यो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलां भोगसिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीत ओडूंक दिव नाका पूण वाटकांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वाटांतली आमकां निवार. दयान करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडनाचाराच्या जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेगताल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली वळसुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू तुवें तुजे धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकेचेर न्हयन पूण तुजे पवित्र सभेच्यो भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयतात सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजूच्या क्रिस्ती शांती सदा काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती देयात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळ्याच्या जिवणाक पयल्यांत ती सुभागी.
सम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावो न्हय पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. May the body blood of Christ. रतू कर्जान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाचा स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रतू कर्जान मोजा. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाचा स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू कर्जा मोजा. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाचा स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू कर्जान मोजा. जेजू सांगता तुमकां तो संपूर्ण सताक वर्ण पायतलो तो आपलेच ती कांयच उलोवना आपले आयकेच तो उलयतलो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा ह्या दबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्माक आमचे त्रिएक देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संवसारांत आमी वांटून घेतल्या. तुमच्या जीवन अधिक अधिक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्ताक संपूर्ण कर हे आमी ह्या संवसारांत भागवार्थान चलतान आनी शेशी सरगार आमकां रूप रूप पळयतान सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्विचेचे निरंतर दिनवासी आनी वखाणी जावन म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येतात क्रिस्तियान शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार.
हुकारी काळजा दिनवासी मोना सोम्या हरगा दिव्या देण्यापासो ताच्या मोगापासो त्वत्या हुकारतासो बावड्या दिनवासी काळजा दिनवासी मोना सोम्या हरगा दिव्या देण्यापासो ताच्या मोगापासो त्वत्या हुकारतासो बावड्या ये आमचे थंय सुमयायल्या येण्या तुज्या आमकां दादोस केल्या सर्गी काळान आमचे पोषण केल्या मोगान तुज्या आमकां हे केल्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या येण्यापासो ताच्या मोगापासो त्वत्या हुकारतासो बावड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या येण्यापासो ताच्या मोगापासो त्वत्या हुकारतासो बावड्या